उदीक मी आम्ही आता पावस लागलो फाटल्या दिसांनी पळत ते उदीक सगळें भरून उरला। आम्ही ते तर उदीक सोडलें जाल्यार ते गटाराचें उदीक आमच्या शेतान येतलें आनी सगळो व्यापार आमचो पिड्यार जातलो। तेन्ना हे सरकारान मातशी लक्ष दिवन ते उदकाचो मातसो बंदोबस्त करूंक सांग ताका जाणा। तितलेच आमची मागणी आसा। आनी कुत्री आमकां इतली त्रास करता, गोरवां त्रास करता, कोणूच आमकां हेल्प करूंक अशें करनात। तेन्ना ते सरकारान आमकां कितें तरी बियां दिवची, सारें दिवचें, कितें तरी आमकां मडगांव वचोन ते सारें बी घेवचें पडटा। आज सकाळ आमचे उदीक भरलेले आसा पावसाचे सगळे, ते भायर काही वचना। तेंच्यांनी गटर बिटर केल्या, ते गटर केल्या ते सारखे करूंक ना कोणी केल्या ते। आमकां आतां कितले 4 वर्सां जाले दाजी सालकार आमकां ट्रॅक्टर बिक्टर सगळे दिता आमकां, आनी कांय ना हेजोच हेल्प आमकां बाईचोच त्रास म्हणल्यार गोरवां बिरवां सगळे आमकां कांयच ना, सबसिडी कांयच मेळना। कुत्री गोरवां खूब सकाळी येवन पळयलें की आमकां कांयच हांगा येना, रडोंक येता पळयलें की शेताक, आनी सगळे इबाळ जालेले आसा। आमी ट्रॅक्टराचें इनॉग्रेशन केलां म्हणजे नांगर आज मारपाचो, आनी हे आमी तांकां गेले 4 वर्सां आमी तांकां सतत तांकां पुरवणी करता। आमचे वास्कोतले शेतकार भाव भयणां जी आसा एक गरीब बॅकग्रावंडांतली आसा आनी तांकां खंय तरी आर्थीक मदत जावची, हें वास्कोतलें एकूच शेत उरलां आतां आनी तांकां खंय तरी रोवपा मेळचें आनी तांचें पोटपाणी चलचें म्हणून ती जी दीस रात मेहनत करता, आमी तांकां ट्रॅक्टर पुरयतात आनी तांची जी मेहनत आसा तांची खंय तरी सफल जावची पूण आमचो एक धाकटोसो एक वांटो आमी तांकां हें करता। म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज तांचे खूब प्रॉब्लेम्स आसा वास्कोन आनी शेताना। दीस इज द लास्ट एकूच शेत उरिल्लें आसा आनी तुमी तेवटेन पळयलें जाल्यार थंय सिवरेजीचें उदक येता, हेवटेन जुंता कॉटेजांतल्यान उदक येता। म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान हाजेर एक सरकार जेन्ना सांगता की एग्रीकल्चरान लोकांनी वचचें जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराची जबाबदारी आसा की तांकां खंय तरी तांचे ज्यो प्रॉब्लेम्स आसा तांचेर एक सोल्युशन काडचें म्हणून। आज तुमी पळयतात की आज आमी शेत हांगा हें करता पूण थोडें शेत थंय पिड्ड्यार जाल्लें आसा, तांचे कांदे मिरची लायतात ती वांयगी जावं कितें तांची वेस्ट जाता, सो तांची इतली केल्ली मेहनत म्हाका दिसता खंय तरी उदकान वता। आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन विनंती करता की आर्थीक मदतूय तांकां करची, कित्याक तांकां खंय तरी आज शेत रायतलो तुमी जेन्ना प्रमोट कर म्हणटा जाल्यार तांकां खंय तरी तुमी सबसिडी दिवची, तांकां खंय तरी आर्थीक मदत हे लावपाक, कित्याक दीस इज द ओन्ली तुमी प्रमोट करता जाल्यार तुमी खंय तरी तांकां सपोर्ट दिवकूच जाय। सो मागता हांव सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन तांकां नेक्स्ट टायम तरी तांकां आर्थीक मदत करून हे जे प्रॉब्लेम्स आसा सिवरेजीचें उदक येता जुंता कोठारांतलें उदक तें सॉल्व करचें। शेत आसा रोवपाचे लोक हांगा हेचेन करता पूण कितें जाता सायडीक नल्ला गेला आनी एवरी इयर तो WRD क्लीन करता पूण आतां गेले म्हाका दिसता वर्स जावन गेले दिसता पूण WRDन खंयचोच इनिशिएटीव घेवन तो क्लीन करूं ना। आनी जुंता कॉटेजचें सिवरेजीचें उदक येता आनी हांगासरली ड्रेनेजाचें उदक बीन वयता आनी त्या खातीर तो ब्लॉक जालो आनी त्या खातीर तें उदक आतां शेतांक मार पडलेलो आसा। आनी लास्ट इयरूय सेम प्रॉब्लेम जालेलो आहा। लास्ट टायमूय तेंचे खुबशे लोकांचे जे शेत रोवलेले असलेले तेंची भाजयो पिड्ड्यार जाली आनी आमी जशें गोंयान प्रमोट करता तशें हांवूय मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांकां हेल्प करपाची आनी हांव WRDकूय आतां हे करतले एक रिक्वेस्ट करतले की त्यांनी जो बेगिनांतल्या बेगीन तो नल्लो क्लीन करून हेंकां हेल्प करपाची आमच्या शेतकऱ्यांक।